स्टेटीनी वचून थंयसली इंडस्ट्रीज कशा पद्दतीन रिफॉर्म जावपाक शकता आनी हांगासर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी तांकां कितें बदल घडोवपाक जाय आनी घेतल्या पयल्या दिसा पासून सुरवात केल्या सगळ्यांक कामाक लायल्या तुमकां थोड्या दिसांनी दिसून येतलें आनी व्हेरी डायनामीक चेअरमॅन व्हेरी ट्रान्सपरंट चेअरमॅन म्हजो मित्र बाब रेजिनाल्ड त्याच बरोबर तुमचे एसोसिएशनचो बाब अनिरुद्ध डेम्पो आनी गौतम वेर्लेकर वेगवेगळ्या एसोसिएशनचे हेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशनचे हेड म्हजे समोर बसल्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्सचे वेगवेगळे हेड्स ह्या हेका प्रेझेंट आसा म्हाका खूब बरें दिसता कारण तुमचे डिस्कशन जाता आसतना म्हणजे गव्हर्मेंटाचे आमचे ऑफिसर्स प्रेझेंट आसप गरजेचें आसा नाल्यार प्रत्येक फावटी गाळी आमीच खंयच्यो पडटा तांकां आयच्यो पडना ना इट इज ट्रू जाता कितें खबर आहा पॉलिटिशियनांक कोणी कितें जाय तें म्हणटा पण ब्युरोक्रेसी खूप काय म्हणून मातशें करता मरे काय म्हणून ताच्या कडेन वयता आनी ताच्या कडेन ते कशें तरी करून घेता आनी कितें म्हणपाचें आसा तेन्ना आमकां म्हणपा खातीर फाटीं फुडें पळयना इन्क्लुडींग पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ही इज देयर माय चेअरमॅन इज ऑल्सो देयर बरेचशे फावटी हितून थोड्योश्यो लिगल प्रॉब्लेम्स आसतले हांव ना म्हणना म्हणजे त्या खातीर डिक्रिमिनलायझेशन ऑफ लॉ हांव परत पयलीं सुरवातीकूच सांगता डिक्रिमिनलायझेशन ऑफ लॉ आमी करपाक घेतल्या इतके जे हर्डल्स आशिल्ले पळय न्ही म्हाका दिसता आतां पर्यंतच्या फाटल्या 2 कॅबिनेटांनी 12 ते 13 काडून उडयले आतां फुडल्या 1 ते 2 कॅबिनेटाच्या भितर म्हाका दिसता एप्रॉक्सिमेटली 40 ते 50 डिक्रिमिनलायझेशन जे नाका जाल्ले कायदे आहा पळय न्ही सगळे काडून उडयले आसा इन्क्लुडींग म्हाज्या म्हणण्या इंडस्ट्रीजच्या बाबतींत आसतले जे अननेसेसरी गेली कितलीशींच वर्सां इट क्रिएट्स द हर्डल म्हणजे ईज जावच्या पेक्षा ते आमकां हर्डलूच चड क्रिएट करताले सगळें इट इज आवर नॅशनल पॉलिसी टू वे आउट काडून उडयात म्हणून त्या खातीर आमी स्टेटीनूय बी ऑन द सेम लायन ऑलरेडी वी हॅव स्टार्टेड त्या खातीर ही आतां फाटल्या कॅबिनेटांत काडल्या ह्याय कॅबिनेटांत काडटा आनी ताच्याच बरोबर द अमेंडमेंट टू द एक्झिस्टींग एक्ट आमकां जे जे अमेंडमेंट करपाक जाय म्हणजे बरेचशे फावटी तो सांगता आसतना कितें सांगता सर प्रोविजनूच ना त्या वी कान डू इट म्हणटा तो आय हेल्पलेस ना जाल्यार ते आतांच तुवें अमेंडमेंट सजेस्ट करपाक जाय फाटले कंटिन्युअसली 1.5 ते 2 म्हयने वेरियस डिपार्टमेंट स्पेशली द डिपार्टमेंट वीच आर रिलेटेड टू द इंडस्ट्रीज हांव कंटिन्युअसली प्रत्येक सेक्रेटरीज HODs सगळ्यांक सांगत आसा ईज ऑफ डुईंग द बिजनस हाज्या खातीर आमकां जें कितें करपाक जाय तें आमकां कमींग एसेंब्लीन करपाक जाय म्हणून सांगताले त्या खातीर बरेचशे अमेंडमेंटूय तेंच्यांनी सजेस्ट केल्या वीच वी नीड टू पास इन द एसेंब्ली आनी ते एसेंब्लीतूय पास करून घेवपाक सुरवात केल्या म्हाका दिसता निश्चितच रित्या अशा पद्दतीचे वेगवेगळे अमेंडमेंटूय जे आसा हे आमी करपाक घेतल्या गोवा स्टेट इंडस्ट्रीज एसोसिएशन्स वेगवेगळी तुमची इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जी मेजर वेर्णा पासून ते धाकले इंडस्ट्रियल एसोसिएशन आमचे होंडा सारकिले आसतले किंवा पेडण्या सारकिले आसतले प्रत्येकाचे प्रॉब्लेम्स वेगवेगळे आसा खरें म्हणजे बींग अ ऑटोनॉमस बॉडी IDC ह्या कॉर्पोरेशन ते फायनान्शियली ऑटोनॉमस जावपाक जाय आसलें इतकी वर्सां जाले ते फायनान्शियली ऑटोनॉमस कित्याक जावंक ना हो प्रश्न म्हाका पडला गव्हर्मेंटाचें एकमेव कॉर्पोरेशन वीच इज EDC वीच इज गिवींग अ डिविडंड टू द गव्हर्मेंट दे आर पेईंग अ डिविडंड टू अस IDCकूय जावपाक व्हडलें कांयच नाशिल्लें कारण IDC बी प्रॉब्लेम नाशिल्लो आतां ना मरे कारण दे आर सेलिंग द प्लॉट दे आर टेकिंग द रेव्हेन्यू फ्रॉम द इंडस्ट्रीज तर ती फायनान्शियली इंडिपेंडंट जावपाक जाय आशिल्लें बट हांव एक रेजिनल्डाची बरी गजाल हांव ती बी सांगता ताजी तेणी घेतल्या उपरांत रोखडोच भितर खूब इंट्रस्ट येयलो तेणी म्हाका तेजे सगळे बाकीचे प्रॉब्लेम सांगले ताच्याच बरोबर he had there is one scheme with the government of India we can make the various infrastructure with the help of the government of India त्यांनी प्रोजेक्टूय रेडी करपाक घेतलो DPR त्यांनी रेडी केलो various infrastructure with the grant from the government of India we can complete the second again form we are taking the loan from the SIDBI to for the various different म्हणजे power sectors in road infrastructures आणि फॉर द इवन दो फॉर द वॉटर सप्लाय आनी हाच्या खातीरय बी ज्यो गजाली आमकां बारीक सारीक गरज आसा हांवें त्या खातीर कित्याक म्हटलें कदाचित एक फुडलो 6 म्हयने ते 1 वर्साच्या भितर हे जे बारीक बारीक इश्यू
पावर रिलेटेड आसतलें, उदक रिलेटेड आसतलें. कारण खरें म्हणजे हांवें पयरूच विचारतालो हांव मागीर WRD हांव तुका उदाहरण म्हणून मुद्दामून सांगता. लाटंबारसे इंडस्ट्रियल इस्टेट जावन चंदन फाटल्यान बसला, बरोच तेंप जालो. तो म्हाका थंय सांगूंक लागलो उदकूच आजून पावना म्हणून. बदामी आयलो म्हाका म्हणलो उदक थंय आजून पावना. अरे म्हणलें लाटंबारसे इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा पळय न्ही, थंयच्यान आमचो डॅम जो आहा पळय न्ही, इट इज हार्डली एटा पळयता 2 काय 2.5 किलोमिटराचेर आमचे कडेन ते सोर्स आसा. बरोबर आहा चंदन? नॉट मोर दॅन 2 ते 2.5. एक पंप लायला जाल्यार म्हणल्यार वयर पावलें मरे. दे वॉन्ट फर्स्ट द रॉ वॉटर. एट इनिशियल स्टेज दे वॉन्ट द रॉ वॉटर. बाकीचे प्युरिफायड वॉटर हे जाय ती मागीरची गजाल आसा. ती खंय तरी बारीक पायपलायन घालून. आनी फाटली जर तूं म्हाका आतां 4-5 वर्सां जाल्यार सांगता म्हटलें जर इंडस्ट्री जाल्यार इंडस्ट्री ग्रो जातली कशी? इट इज नॉट पॉसिबल. त्या खातीर आमकां बेजिकली ज्यो गरजो इंडस्ट्रीक आसा त्यो जाता तितक्या बेगीन प्रायोरिटीन दिवपाक जाय. जाल्यारूच आमकां दुसरें आमी म्हणटा इकॉनॉमीक ग्रोथ ऑफ द स्टेट इट डिपेंड्स अपॉन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अदरवायज नॉट. आनी वीच फाटली गेली कितलींशींच वर्सां आमी अनुभवता. आमी स्टेट कशी आसा, इट इज फॉर द वेलफेअर अँड सर्वीस स्टेट टायप चल्लेलें आसा. एवरीथींग फॉर द वेलफेअर अँड एवरीथींग फॉर द सर्विसीस. अशाच नो डावट वेलफेअर ऑफ द पीपल इज देयर, आमकां करपाकूच जाय, तें आमचें काम आसा. बट त्याच बरोबर इकॉनॉमिकल ग्रोथ आनी जर रेव्हेन्यू जर आमकां येतलो आसत जाल्यार तांकांय सपोर्ट करप तितकें गरजेचें आसा. आनी हाजो विचार इट इज अ प्रायोरिटी जावपाक जाय आसलो. आमी एके वटेंतल्यान म्हणटा की बाकीच्या राज्यांत जेन्ना आमी कंपेर करता पळय न्ही, थंय शटडावन खंय आसता तर शटडावन पावर शटडावन इट इज फॉर द रेजिडेन्शियल पर्पज. बरोच वेळ पावर शटडावन आसता एवरी टायम. देर इज पावर शटडावन फ्रॉम द मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 7 पर्यंत रेजिडेन्शियल. बट गोंयांत केन्नाच रेजिडेन्शियल ना. चुकून केन्ना तरी म्हाका म्हणलें इंडस्ट्रियलाक घेवपा. हांवें पिसू जाला काय म्हटलें ताका. हांवें घाल्लें ताका. अरे म्हणजे तूं इंडस्ट्रियल जर आमी शटडावन घेवपाक लागले जाल्यार आमी वॉट मेसेज वी आर गिवींग फॉर द इंडस्ट्री म्हटलें. म्हाका हे फावटी सुद्दां म्हणजे वॉट एवर द हॅपन जो आतां ताणें जो उलोवन दाखयलो म्हणजे फॉर द इन्फ्रास्ट्रक्चर वी हॅव पेड एडिशनल. पण एक गजाल आसा, कंपॅरिजन विथ अदर स्टेट वी हॅव पॉवर वी आर चीप. बट फुडले फावटी अशा पद्दतीचे परत प्रसंग तुमचेर येवचो ना. इतकी काळजी इतकीच घेता आमी. त्या खातीर परत अशें जावचें ना, दॅट इज शुअर. कारण ताजेरूय वर्किंग म्हणजे द डे वनच्यान नवीन पॉवर मिनिस्टर जाल्या उपरांतूय बी आमचो द चीफ इंजिनियर चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर ही इज ऑल्सो व्हेरी स्मार्ट फेलो. ही स्टार्टेड वर्किंग. पण इन फ्युचर अशा पद्दतीचो पावराचेर तरी प्रॉब्लेम कांयच येवचो ना अशें म्हाका दिसता. ऑनलायन ह्या सर्विसीसचे बाबतींत कोचकरूय उलयलो आनी आमी सगळे ऑनलायन मोडाचेर वचपाची गरज आसा. ईच अँड एवरीथींग देर इज अ प्रॉब्लेम. म्हाका दिसता इवन दो माय CEO IPB शी इज देर. त्या ती मॅक्झिमम सर्विसीस गव्हर्मेंटाच्यो सगळ्योच ऑनलायन वचपाक जाय ह्या मताचो हांव आसा. आनी त्यो करपा खातीर ऑलरेडी आमी इनिशिएटीव्ह घेतल्या. थोड्या दिसा भितर बाकीचे सगळे इवन दो म्हाजे तर रिजनलाक म्हणलें आसा तुज्या IDC रिलेटेड जें कितें आसा तितकें ऑनलायन करून उडय. आमकां हें जर केलें जाल्यारूच फास्ट ट्रॅक जावपाक शकतलें. जाल्यारूच आमी ईज ऑफ डुईंग द बिजनस म्हणून लोकांक सांगपाक शकतले. अदरवायज इट इज नॉट. एटलिस्ट फॉर द इंडस्ट्री पीपल ते जाता तितके बेगीन जर तेणी करपाक घेतले आसत जाल्यार खूब बऱ्या पद्दतीन बाकीच्यो म्हणजे मिनिमम वेजीस किंवा बाकीची म्हणजे जी कन्सर्न डिपार्टमेंट्स तुमकां लागता कदाचित लेबर डिपार्टमेंट आसतले, फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स डिपार्टमेंट आसतले, ESI आसतले. हाची वेळच्या वेळी आमी मिटिंग्स आनी बाकीची कन्वे करपाची आमची तयारी आसा. वी हॅव गिवन अ रिप्रेझेंटेशन टू यू ऑन अवर डिफरंट बॉडीज वी हॅव ऑलरेडी गिवन. बट तरी रिलेटेड इश्यूज म्हाका बरेचशे इश्यूज बाकी दामोदर कोचकर आनी बऱ्याच जाणांनी लिस्टेड करून दिल्या. थोड्या दिसा भितर ते इश्यूज एक हार्डली एक 2 ते 2.5 म्हयने तुमी दियात जाता तितके इश्यूज आमचे कडल्यान रिजॉल्व करपाची आमची तयारी आसा. बट हे सगळें म्हाका दिसता मॅक्झिमम इश्यूज रिजॉल्व जातले अशें हांव आशा बाळगितां. आनी आमकां मॅक्झिमम फोकस जो करपाक जाय. हांवें म्हणटा की आज हांव विचार आतां येता आसतना पळयतालो मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टचेर आज पयली ट्रायल जाली. फर्स्ट ट्रायल इट सक्सेसफुली कंप्लिटेड. आमकां थोडोसो जरी म्हणजे आमी 30th ऑगस्ट पयलीं आमी ट्राय करताले ते थोडेशें पोस्टपोन जावपाक लागला. थोडेशें तेंचो बाकीचो. बट
सप्टेंबर म्हयन्यात तरी मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचें इनॉग्रेशन जातलें. त्याच्याच बरोबर आमकां लॉजिस्टीक पॉलिसीच्या बाबतींत जो कंटिन्युअसली आमी विचार करता ते गोवा बींग अ लॉजिस्टीक गतिशक्ती प्लॅन हाजेर आमकां सगळ्या जाणांक विचार करपाची सुरवात करपाक जाय. हांवें फाटलेय फावटी जेन्ना गतिशक्ती वर्कशॉप इन द प्रेझन्स ऑफ नितीन गडकरी जेन्ना आमी घेतलेलो तेन्ना गोवा इज वन ऑफ द प्रिफर्ड डेस्टिनेशन फॉर इम्प्लिमेंट द गतिशक्ती. गव्हर्मेंटा कडल्यान गतिशक्ती पोर्टलाचेर सगळे आमी ऑलरेडी आमच्या कडल्यान सुरवात केला. म्हणजे तांचें म्हणणें आसा की इन फ्युचर वॉट एवर द थिंग्स इफ वी नीड टू इम्प्लिमेंट द गतिशक्ती आमकां वॉट एवर द इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल एट प्रेझेंट इन द स्टेट आनी इन फ्युचर आमकां ज्या इन्फ्रास्ट्रक्चराक वचपाक जाय आतां पासून अपलोड करपाक सुरवात करपाक जाय. वी हॅविंग द पोर्ट कनेक्टिविटी, वी हॅविंग द रेल कनेक्टिविटी, वी हॅविंग द एअरपोर्ट कनेक्टिविटी, वी हॅविंग द रोड कनेक्टिविटी. टू द नॅशनल हायवेज आमचे कंप्लीट जाता. पोर्ट कनेक्टिविटी फुडल्या एक 6 महिन्या भितर फक्त म्हणजे वास्को सिटीक बायपास करून आमी पोर्ट कनेक्टिविटी कंप्लीट करतले. आणि ह्या सगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचो जर विचार करीत जाल्यार आमी ज्या गतिशक्ती प्लॅनाच्या सकयल लॉजिस्टीक पॉलिसी जी आमकां फुडें वचपाक जाय ताचो जर विचार केलो आसत जाल्यारच इंडस्ट्री खूब मोठ्या प्रमाणात ग्रो जावपाक शकता. आणि त्या खातीर जो सपोर्ट आमच्या कडल्यान जाय, केंद्र सरकारा कडल्यान जाय, म्हणजे योगायोगान जे MSME मिनिस्टर्स नारायण राणे फाटलेच फावटी येवन गेले. ओके, तांचें म्हणणें आसा की वॉट एवर सपोर्ट यू रिक्वायर्ड वी आर रेडी टू गिव. आमी एक 4-5 क्लस्टरा खातीर गव्हर्मेंट ऑफ गोवान प्रपोज केलो. त्यांनी 4-5 क्लस्टर आमकां ऑलरेडी सँक्शनूय केले. त्या खातीर तांचें अजुनूय म्हणणें आसा की प्रायवेट सेक्टरांतल्यान आसत किंवा गव्हर्मेंट सेक्टरांतल्यान आसत तुमकां जो कितें सपोर्ट जाय तो सांगात, वी आर रेडी टू गिव. त्या खातीर म्हाजें म्हणणें आसा अजुनूय बी द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान आमकां कितें जो सपोर्ट जाय फॉर युअर एसोसिएशन, फॉर ऑल प्रायवेट पिपल्स ऑल्सो, वी आर रेडी टू हेल्प. आणि तो हेल्प घेवन आमकां इंडस्ट्री ग्रो करपा खातीर तुमी सगळ्यांनी मदत करची अशें म्हाका दिसता. आणि वता वता एकूच आज वर्ल्ड यूथ स्कील डे. आमी फर्स्ट टायम वर्ल्ड यूथ स्कील डे आमच्या सेक्रेटरिएट कॉम्प्लेक्सांत मनयलो. आणि सांगपाक खूब खोस भोगता की तुमच्या सगळ्या गोवा स्टेट इंडस्ट्रीज असोसिएशन प्रत्येक IDC दे हॅव सायन्ड MOU विथ यू, MOU विथ अस. म्हणजे पहिलेच फावटी अशा पद्दतीन इंडस्ट्री, गव्हर्मेंट म्हणजे स्कील डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री, दीपक आसा थंयसर, लेबर मिनिस्ट्री, हे सगळे जाण एकत्र आयल्या. जेका आमी म्हणटाले की देर इज अ गॅप बिटवीन इंडस्ट्री एंड यूथ. तो गॅप फील करपा खातीर तुमी सगळ्यांनी मदत केल्या. दीस इज इनिशियल स्टेज. म्हाका दिसता फुडल्या वर्सभराच्या भितर आमी म्हणटा एप्रेंटिसशीप, ट्रेनिंग आनी ताज्या उपरांत पर्मनंट जॉब. तो जर तुमी सगळ्यांनी जर मदत केली जाल्यार राज्यांतली आमी एका अनएम्प्लॉयमेंट आसा तें कमी करपा खातीर तुमच्या सगळ्यां कडल्यान खूब मदत जातली. इवन दो द इंडस्ट्री कॅन, म्हणजे इंडस्ट्री असोसिएशन तुमी इनिशिएटीव्ह घेवन तुमच्या इंडस्ट्रीत येवपी थंयसरल्या म्हणजे तुमच्या IDCक येवपी इंडस्ट्रीक तुमी सांगतलेच किंवा फोर्स करून आमच्या युथाक थंयसर एप्रेंटिसशीप ट्रेनिंग दिवपाक लायतले. बट दीस इज अ जॉयंट वेंचर विल वर्क म्हाका दिसता व्हेरी स्मूथली. आणि ताकाच लागून जे स्कील अपग्रेडेशन आसत किंवा न्यू स्कील इंट्रोड्यूस करपाची आसत जाल्यारूय ती करप शक्य आसा. नॉट ओन्ली इन ITS बट वी आर रेडी टू डू डॅट with in our polytechnic and engineering colleges. I mean, recently we have signed one agreement MOU with the Plumbing Association of India and also with the IFSA, Indian Fire Safety Association. आमच्या बरोबर फक्त MOU न्ही तर त्या दोगांयनी लॅब सेटअप आमच्या इंजिनियरींग कॉलेजीन GSC इंजिनियरींग कॉलेजीन दोगांयनी केलो. हांवें कित्याक सांगलें तर आमकां जी रेडी मॅनपावर जी आसा ही ITIंतल्यान इंडस्ट्री ITI किंवा इंजिनियरींग कॉलेज हातूंतल्यानूच रेडी मॅनपावर जावन इन फ्युचर इंडस्ट्रीक मेळटलो. त्या खातीर ती रेडी मॅनपावर गोंयांत कशा पद्दतीन जावपाक जाय हाचो विचार तुमी जितको बरो करपाक शकता तितके आमचे ब्युरोक्रसी करपाक शकची ना. म्हणून आमकां इफ यू वॉन्ट टू डिझायन सम डिफरंट कोर्स ऑल्सो वी आर रेडी with our Human Resource Development Foundation. We are ready to design that. If you are in TTAG, want a small course, we are ready to design that. With the government of गोवाचे अप्रुवल दिवन तो आमची सुरू करपाची तयारी आसा. त्या खातीर म्हणजे इतकीच तुमचे कडेन मागणी आसा की आमी गोंयांत गोवा स्टेट इंडस्ट्रीज असोसिएशन आणि गोंय सरकार हे जर जॉयंटली काम करपाक लागले आसत जाल्यार आमी तशें म्हणटा की आमी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरचे विजन आत्मनिर्भर भारत
तेजें स्वप्न की पुराय भारत देश आत्मनिर्भर जावचो आनी ताका तुमचोय सगळ्यांचो हातभार आसा. त्या धर्तीचेर स्वयंपूर्ण गोंय जावचें सगळ्या बाबतींत सरकाराचो प्रयत्न चल्ला. ताका गोवा स्टेट इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हे तुमचोय हातभार लागतलो इतकेंच सांगता आनी हांव उसरां येयल्या बद्दल दिलगिरी व्यक्त करता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.